नमस्कार येवकार. तुम्ही सगळे जाणात फाटले आयज आनी काल म्हणजे फाटले 2 दीस मल्लिकार्जुन खरगे जो काँग्रेसीचो नॅशनल प्रेसिडेंट हो गोंयान आशिल्लो आनी जेन्ना काँग्रेसीचो नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणत किंवा अशें सेंट्रल लिडरशीप गोंयान येता तेन्ना खुबशे अशे एक्सपेक्टेशन्स असतात जे ओपोजिशन जे लोक असतात त्या लोकांची काँग्रेसी कडल्यान खुबशे अशे एक्सपेक्टेशन्स असतात आणि ती म्हटल्यार फाटले कांय म्हयने जाले एलायन्साचेर लोक खंय तरी डिस्कशन करताले की एलायन्स जे आसा ते कशें आनी खंयचे पार्टी वांगडा जातलें आनी कशें कितें जातलें. मागीर कांय दिसांनी अशी न्यूज येयली की एलायन्स जे आसा ते एलायन्स जावपाक गोवा फॉरवर्ड पार्टी खंय तरी फाटीं बॅकफुटार गेली. तेणी सस्पेंड केलें एलायन्स करपाचें. हेवूय न्यूज येयले. मागीर काँग्रेसीचे आनी आम आदमी पार्टीचे एलायन्स जाता जाता जायना जायना जाता जाता जायना करून लास्टाक ते एलायन्सा कडेन पावले. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार फाटले 2 दीस जाले मल्लिकार्जुन खरगे आनी हो गोंयान आशिल्लो. काल आनी आज काल तेणी एक मोठी सभा घेतली वेर्ना हांगा एक प्रायवेट हितून हॉलान एक बरी मोठी सभा जाली. आतां तेजे उपरांत आयज तेंचे PAC मिटींग शेड्यूल आशिल्ली. PAC मिटींग म्हणल्यार पॉलिटिकल अफेर कमिटी ह्या कमिटी वांगडा तेंची मिटींग शेड्यूल आशिल्ली. आतां जेन्ना आयचो दीस सुरवात जालो आयचो दीस काँग्रेसीचो म्हटल्यार एक नॅशनल प्रेसिडेंट गोंयान आसा म्हटल्यार खुबश्यो बातम्यो अश्यो थंयच्यान येतल्यो आनी खुबश्यो अश्यो हेडलायन्स थंयच्यान येतल्यो ह्या आशेन मिडिया आशिल्ली. पूण सगळें पळोवपाक गेले जाल्यार आतां काँग्रेसी मदींच जे फूट पडपाक लागल्या आनी काँग्रेसी मदींच हे जे तुतू मेमे जावपाक लागला ती मेन हेडलायन जाता ही आमी पळयल्ली आसा. कालूय आमी पळयलें 108 लोकांनी राजिनामो दिलो. जे BLA आशिल्ले तेणी आपल्या पदां वयल्यान राजिनामो दिलो तें आमी काल पळयलें. आनी आयज दिसाची जी सुरवात जाली एक सायडच्यान PAC मिटींग चलता. साऊथ गोंयान PAC मिटींग चलता आनी एक सायडच्यान पणजे अमित पाटकर जो गोवा काँग्रेसीचो जो आदलो प्रदेशाध्यक्ष आसा अमित पाटकर तो एक सायडच्यान पणजे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान आपलो मोर्चा घेवन येता. आतां हो जो अमित पाटकर आसा तो अमित पाटकर खंय तरी ही जी PAC कमिटी आसा पॉलिटिकल अफेर कमिटी जी आसा काँग्रेस पार्टीची तितून खंय तरी अमित पाटकराचें नांव आशिल्लें म्हणजे तो त्या कमिटीचो मेंबर आशिल्लो. जाल्यार जेन्ना ताका पत्रकारांनी विचारलें की थंय PAC मिटींग चलता आनी हांगा तूं एक प्रोटेस्ट घेवन येयल्लो आसा सो तुका PAC मिटींगेक बीन आपोवना. सो हेजेर जेन्ना ताका पत्रकारांनी थंय विचारलें तेन्ना अमित पाटकरान सांगलें की आपल्याक कोणें आपोवना. आतां ही जी PAC मिटींग आसा त्या PAC मिटींगेक खुबशे अशें इम्पॉर्टंट डिस्कशन जावपाचें आशिल्लें. सो अमित पाटकरान थंयच सांगलें की आपल्याक कोणें आपोवना. आतां आपोवना म्हटलें इतल्याचेरूच अमित पाटकर थंय थांबलो ना. अमित पाटकरान गिरीश चोडणकराचेर एक थोमणोय मारून सोडलो की आतां तो जाणटो जाला आसतलो आनीक जाणटेपणान तेणें खंय तरी तो आपल्याक आपोवपाक विसरलो आसतलो अशें अमित पाटकरान सांगलें. आतां जेन्ना अमित पाटकरा कडल्यान अशीं विधानां येतात तेन्ना खंय तरी अशें दिसता की बाबा इतले दीस हे थंडसाणीन चलतालें हे सगळें जे सगळे लोक जाणा आशिल्ले की गिरीशाचे आनी अमित पाटकराचें पटना म्हणून पूण इतले दीस जाले हे सगळें थंडसाणीन चलतालें हितून खंय तरी आतां एक क्रॅक जो पडटा तो क्रॅक लोकांक सुद्दां आतां दिश्टी पडोंक लागलो काय अशे प्रश्न येवपाक लागले. सो आतां हेजेर सगळं समज पळोवपाक गेले जाल्यार अमित पाटकरान आनी एक गजाल मेन्शन केली ती म्हणजे जी कालची जी मिटींग जाली कालची जी BLA मिटींग जाली आमी पळयलां व्हिडियोन सुद्दां जो पोडियम आशिल्लो ज्या जाग्यार रावन जी भाशणां चलतालीं तेजे फाटल्यान अमित पाटकराची खुर्ची आशिल्ली आनी ती सुद्दां एक खंय तरी कोनशाकशी त्या स्टेजीर ती खुर्ची आशिल्ली आमी पळयल्या आनी थंय अमित पाटकर बसलेलो. आनी तो जेन्ना बसलेलो तेन्ना तेजे खांद्यार जो पट्टा आसता जो पार्टेचो जो पट्टा आसता तो पट्टो नाशिल्लो. अमित पाटकर खंय तरी आपलो प्लेन व्हायट शर्टान थंय बसलेलो. आतां त्या मिटींगेक खंय अमित पाटकराचें एक एक्सपेक्टेशन आशिल्लें की आपल्याक कोण तरी उलोवंक दितलो आपल्याक 2 शब्द सांगपाक मेळटले अशें तेजें एक्सपेक्टेशन आशिल्लें खंय. तें आज अमित पाटकरान आपले जेन्ना प्रश्न विचारले ताका जेन्ना पत्रकारांनी प्रश्न विचारले तेन्ना अमित पाटकरान हें सांगलें की तेजें एक एक्सपेक्टेशन आशिल्लें की ताका कोण तरी कालचे मिटींगेक उलोवंक दितलो. कित्याक जेन्ना मल्लिकार्जुन खरगे येवन मिटींग स्टार्ट जालें तेजे पयलीं सुद्दां
एक 10-12 जाणांची ज्यो स्पीच आशिल्ल्यो जेन्ना लोक भरताले लोक भितर बसताले तेन्ना 10-12 जाणांची स्पीच आशिल्ली 10-12 जाणांची नांवां आशिल्लीं त्या हितून त्या लिस्टान सुद्दां आपलें नांव ना सो अमित पाटकरान हें आयज उलोवन दाखयलें की आपल्याचें काल एक्सपेक्टेशन आशिल्लें की आपल्याक बसोंक दिलना म्हणून हो आतां मेन प्रश्न न्हू प्रश्न उरलो तो अमित पाटकराक खरो आपयलो काय ना आता इतलो व्हडलो जो मिडिया मुखार ताणें स्टेटमेंट दिलो की आपल्या आपोवंकूच ना म्हणून आपूण पणजे पावलो आपूण पणजे एक हॉर्टिकल्चराचे एक प्रोटेस्टाक पावलो म्हणून सांगलें जाल्यार आतां खरोच जो मिडियाक हेणें स्टेटमेंट दिला तो खरो आसा काय कितें आता हेचेर हे प्रश्न येयले तेन्ना पत्रकार जे थंय जे काँग्रेसीची मिटींग चलताली थंय जे पत्रकार आशिल्ले तेणी त्या पत्रकारांनी निंबाळकर जी तेंची सेक्रेटरी इन्चार्ज आसा तिकाय तेणी पत्रकारांनी प्रश्न केले की अमित पाटकर म्हणटा आपल्याक ह्या मिटिंगेक आपोवनू म्हणून जाल्यार कितें खरें जाल्यार तिणें सांगतना सांगलें आपल्याक जी इन्फॉर्मेशन येयल्या त्या इन्फॉर्मेशना प्रमाण ही जी मिटींग जी आसा ते मिटिंगेक अमित पाटकराक आपयला आनी आपोवन सुद्दां अमित पाटकर थंय मिटिंगेक पावलो ना अशें निंबाळकराचें स्टेटमेंट आशिल्लें तेजे उपरांत गिरीश चोडणकर जो प्रदेशाध्यक्ष आसा तांकां विचारलें की अमित पाटकराक कितें आपोवना गिरीश चोडणकरान जो स्टेटमेंट केलो त्या स्टेटमेंटान गिरीश चोडणकरान सांगलें की अमित पाटकराक जो आसा MK शेख जो त्यांचा पार्टीचो आनी एक लिडर आसा MK शेख हे MK शेखान अमित पाटकराक मेसेज धाडल्या आनीक आपल्या कडेन व्हिडिओ एविडन्स आसा म्हणून जे मेसेज धाडल्या तेजो व्हिडिओ एविडन्स आपल्या कडेन आसा म्हणजे तेन्ना सुद्दां आमकां आयडिया नाशिल्ली जो गिरीश चोडणकर उलयता तो खंयची व्हिडिओ एविडन्साचे बद्दल उलयता ती पत्रकारांक सुद्दां तेन्ना पर्यंत कांय आयडिया नाशिल्ली सो मागीर थोड्या वेळान जेन्ना एक काँग्रेसीचे जे मिडिया जे ग्रुप आसा त्या ग्रुपान एक व्हिडिओ आउट जाता आनी त्या व्हिडिओन खंय तरी MK शेखाचे जे अमित पाटकराक जे मेसेज धाडल्या ते चॅट्स आसा ती आमी एकदां पळोवन घेवया आनी मागीर फुडलें जें आसा तें आमी मागीर उलोवया सो हे आतां चॅट्स तुमी पळयले आनीक हितून जी मेसेज मल्लिकार्जुन खरगे जी ज्या जाग्यार मिटींग घेतालो त्या मिटींगेक इन्विटेशन म्हटल्यार ती जी आयज मिटींग LPSA मिटींग आशिल्ली त्या मिटींगेचें इन्विटेशन ही जी मेसेज आसा ती MK शेखान अमित पाटकराक धाडल्या असो व्हिडिओ आयज व्हायरल जालो आता जेन्ना हो व्हिडिओ जेन्ना न्यूज मिडियाक मेळ्ळो तेन्ना हे सगळं व्हायरल जालो हो व्हिडिओ तेन्ना खुबशे प्रश्न उप्रासले की अमित पाटकराक जर आतां इन्वायट केला जाल्यार अमित पाटकर थंय पावलो ना कित्याक जशें गिरीश चोडणकरान सांगलें की अमित पाटकराक इन्वायट केलो म्हणून जाल्यार अमित पाटकराक आमच्या सायडच्यान इन्वायट केला पूण अमित पाटकर क्लेम करता की आपल्याक इन्वायट करूं म्हणून पूण आतां ह्या व्हिडिओन जर आमी बारीकशे पळयले जाल्यार ह्या व्हिडिओन जी मेसेज आसा ते मेसेजीक फक्त एक सिंगल टीक आसा तो आमी परत एकदा व्हिडिओ तुमकां दाखोवंक सोदतात की हो जो व्हिडिओ आसा तो सिंगल टीक आसा तेजेर तुमी परत एकदा पळोवंक शकतात सो जेन्ना सिंगल टीक म्हणटात तेन्ना सगळ्यात व्हॉट्सएप यूज करून जाणा सगळे आतां जे व्हॉट्सएपाचेर कशें चलता सिंगल टीक डबल टीक ब्लू टीक हे सगळे लोक जाणात सो आतां समज ह्या मेसेजीचेर सिंगल टीक येयला हेचो अर्थ कितें हेचो अर्थ म्हणजे ती मेसेज अमित पाटकराक डिलिव्हर जावना आतां मेसेज दाखयली तेन्ना ह्या फावट काँग्रेसीन नंबर सुद्दां दाखयलो तो नंबर अमित पाटकराचो आशिल्लो पूण ती मेसेज अमित पाटकराक डिलिव्हर जावना आतां ती मेसेज कित्याक लागून डिलिव्हर जावना हेजेय टेक्निकल गोश्टी आसूं शकतात मे बी अमित पाटकरान MK शेखाक ब्लॉक केल्लो आसूं शकता नाजाल्यार MK शेखान अमित पाटकराक ब्लॉक करून त्यो मेसेजी घातलेल्यो आसूं शकता ह्या दोनांची दोनूय कारणां आसूं शकतात पूण जेन्ना हो टीक येयना आनी अमित पाटकर म्हणटा आपल्याक कोणें कांय सांगोना जाल्यार त्या व्हॉट्सएपाचे भायर वचोन एक फोन कॉल कित्याक जालो ना अशे प्रश्न खुबशे निर्माण जाता
आता हेजे पयलीं आमी पळयले आनी एक अशीच व्हॉट्सॅपाक लागून आनी एक अशी कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ली, ती कॉन्ट्रोवर्सी म्हणजे विजय सरदेसायाची आनी युरी आलेमावची. एसेंब्लीन जेन्ना सगळे ओपोजिशन जे आमदार आसात तेंची मिटिंग्स चलताली आनी त्या मिटिंगेक खंय तरी व्हॉट्सॅपार मेसेज घातल्या म्हणून युरी आलेमान ते मिडिया मुखार दाखयले, पूण त्या फावट तेणें नंबर दाखोवनाशिल्लो खंयच्या नंबराक घातले आनीक तेजेरूच धरून गोवा फॉरवर्डान मागीर युरीचेरूय फोग काडलो की म्हणून तो नंबर जो आसा तो नंबर विजय सरदेसायाचो न्हू आनी विजय सरदेसायाक मेसेज पावोन म्हणून. थंय सिच्युएशन पळयलें जाल्यार आनी आतांय सिच्युएशन पळयलें जाल्यार काँग्रेस पार्टीचे जे सगळे हे जे कामकाज आसा तें व्हॉट्सॅपाचेरूच आसा काय कितें? व्हॉट्सॅपाचे भायर जेन्ना मेसेज टीक जायना किंवा जेन्ना मेसेज कोणा कडेन पावल्या काय पावना तेजे भायर एक काँग्रेस पार्टी जी आसा तेणी फोन करून तो जे कोणाक मेसेज पावपाक जाय आसता तांकां पावोवंक शकताले. पूण हांगा एकंदरीत पळोवपाक गेले जाल्यार सगळे जे व्हॉट्सॅपाचेर मेसेज घातली आनीक आमी सुटले, चल बाबा तुका आपोवपाक जाय तुका आमी व्हॉट्सॅपाचेर मेसेज घातले आमी सुटले, अशेंच काँग्रेस करूंक सोदता काय कितें? आता एकंदरीत हे पळोवपाक गेले जाल्यार काँग्रेसीचेर खुबश्या लोकांचो एक होप आसा. काँग्रेसीचेर म्हणजे जे 67% जे म्हणटात, जे 33% जे वोट्स आसा ते बीजेपी वटच्यान, ते 67 वोट्स आसा ते काँग्रेसी वटच्यान जाय आनी सगळे अलायन्स जावपाक जाय अशे सगळे जे गोंयकार ह्या नजरेन जे पळयतात, काँग्रेसीचे एक आशे धरून पळयतात, जाल्यार त्या काँग्रेसीक हे सोंपता काय कितें? आता हितून कोण खरो आनी कोण फोट हो जो प्रश्न आसा, जो आता पाटकराचो आनी गिरीश चोडणकराचो हो जो प्रश्न आसा तो तसोच अजून उप्रासलेलो आसा. कित्याक अजून पर्यंत हेचेर मेसेज जी आसा ती टीक जावना. फाल्यां सकाळी मे बी पाटकर येवन मिडिया मुखार येवंक शकता, कित्याक आयज जेन्ना पाटकराक कॉल करपाचो प्रयत्न केलो तेजो कॉल लागलो ना. पूण हेचेर अशें दिसता की पाटकरूय बेगीन हेजें एक्सप्लेनेशन दिवपाक जाय, कित्याक आतां तेणी पाटकराचेर एलिगेशन घातलेलें आसा, पूण पाटकरूय हेजेर एक्सप्लेनेशन दितलो. पूण कोण खरो आनी कोण फोट, आता येदी व्हडलो हो काँग्रेस पक्ष, ज्या काँग्रेस पक्षान बाकीचे सगळे पक्षांक हातीक हात घालून बरोबर व्हरपाक जाय, बरोबर तेंचे वांगडा अलायन्स करपाक जाय, जाल्यार ते फक्त एक व्हॉट्सॅप मेसेजीचेरूच हेजे फुडें डिपेंड रावतले काय कितें? अशें हे खूब प्रश्न उप्रासतात. कित्याक जर तांकां खरीच एक मेसेज पावपाक जाय आनी ती व्हॉट्सॅप मेसेज समज दुसऱ्या मनशाक डिलिव्हर जायनशी दिसता जाल्यार एक कॉल करपाचें एक काम म्हाजे हिसपान तरी ह्या काँग्रेस पार्टीच्या त्या लिडरांनी करपाक जाय आशिल्लें, पूण तें आयज जाल्लें ना. सो हेकाच लागून खंय तरी हो जो क्रॅक म्हणटा आमी, जो काँग्रेसीन हो जो क्रॅक पडला अशें म्हटलां, तो क्रॅक आतां फुडें फुडें फुटपाक लागलेलो आसा अशें दिश्टी पडटा. आनी हे आतां खंय पर्यंत व्हरतले? काल 108 BLA जे बूथ कार्यकर्ते आसात तेणी आपले कामाच्यान तेणी राजिनामो दिल्लो आसा, ते काँग्रेसींतल्यान भायर सरना म्हणटा ते, पूण तेणी आपले जे BLA म्हणून तांकां पद दिल्ले त्या पदा वयल्यान तेणी राजिनामो दिल्लो असं म्हणटात ते. तशेंच आयज ही फाटोफाट घडणूक घडली. जाल्यार एकंदरीत जेन्ना खरगे गोंयान येता, खरगे सारको एक मोठो लिडर गोंयान येता, तेन्ना अश्योय बातमी पळोवपाक मेळटा ज्यो खरगेचे एक्चुअली आयज हेडलायन जावपाक जाय आशिल्ली. खरगेन त्या PAC मिटिंगेक कितें कितें जालें त्यो हेडलायन जावपाक जाय आशिल्ल्यो, तशेंच कालच्यो हेडलायन जावपाक आयल्यो, पूण तेजे वांगडा ह्यो दुसऱ्यो हेडलायन्स तयार जातात. सो असल्यांनी हे सरकार करूंक पावतले काय कितें अशे हे प्रश्न तयार जाल्ले आसा. सो आयज हो जो स्पेशल रिपोर्ट आशिल्लो, आयचे ह्या फूल दिसभराचो जो स्पेशल रिपोर्ट आशिल्लो तो आमी हांगाच सोंपयतात. फाल्यां ज्यो कितें अपडेट येतल्यो त्यो आमी तुमचे म्हऱ्यान घेवन येतले. तो पर्यंत तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.